डेन्मार्काचो राजदूत फ्रेडी स्वेन सध्या गोंय भेटीचेर आसा। स्वेन हांणी आयतारा काणकोणच्या बलराम निवासी शाळेक भेट दिली। ह्या वेळार तांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें। भारताच्या संस्कृतायेची ह्या वेळार स्वेन हांणी तुस्त लेगीत केली। डेन्मार्कचो राजदूत फ्रेडी स्वेन सध्या गोंय भेटीचेर आसा। स्वेन हांणी आयतारा काणकोणच्या बलराम निवासी शाळेक भेट दिली। ह्या वेळार तांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें। भारताच्या संस्कृतायेची ह्या वेळार स्वेन हांणी तुस्त लेगीत केली। पुराय गोंयभरात 5 दिसांच्या गणपती बाप्पांचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावनेन जालें। गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन येया अशा जयघोशांत भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पांक निरोप दिलो। पुराय गोंयभरात 5 दिसांच्या गणपती बाप्पांचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावनेन जालें। गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन येया अशा जयघोशांत भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पांक निरोप दिलो। सगळे कडेन चवथीची उमेद फाकिल्ली आसतनाच अंदू दिवचले फोग म्हळ्यार फटाक्यांचे विक्रीचेर परिणाम जाला। अंदू सुमार 30 ते 35% फोगांची विक्री उणी जाल्या अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा। इको फ्रेंडली चवथीची संकल्पना आनी दुसरे वटेन पावसाच्या सांवाराक लागून हो परिणाम जाला अशें दुकानदार म्हणटात। पंजाबच्या एका लुटमार प्रकरणातलो दुबावीत काश्मीर सिंग हो दाबोळी पुलीस स्टेशनावयल्यान फरार जालो। ताचो सोद चालू आशिल्ल्याचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी सांगलें। काश्मीर सिंगा आड पुलिसांनी लुकआउट नोटीस जारी केल्या। पंजाबच्या एका लुटमार प्रकरणातलो दुबावीत काश्मीर सिंग हो दाबोळी पुलीस स्टेशनावयल्यान फरार जालो। ताचो सोद चालू आशिल्ल्याचे पुलीस उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी सांगलें। काश्मीर सिंगा आड पुलिसांनी लुकआउट नोटीस जारी केला। दुबावीत काश्मीर सिंग हो पुलीस स्टेशनांतल्यान फरार जावपाचो प्रकार दोगा पुलिसांच्या आंगलट आयलो। सेवेत घाळपणां दाखयल्ल्याचो आरोप दवरून पुलीस हवालदार मिलिंद रायकार आनी कॉन्स्टेबल मिथुन नायक ह्या दोगा पुलीस कर्मचाऱ्यांक सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात। हे विशींचो आदेश शेनवारा सांजे दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक अभिषेक धनिया हांणी जारी केलो।
आयतारा सकाळी चिखली कदंबा बस आणि टॅक्सीमध्ये अपघात जालो. टॅक्सी चुकीच्या वाटेन येता ती पळोवन टॅक्सीक वाटोवपाक लागून बसीच्या ड्रायव्हरान बस सायडीक व्हरून मोकली. कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, मात बसीचें बरेच लुकसाण जालें. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. आयतारा सकाळी चिखले कदंबा बस आणि टॅक्सीमध्ये अपघात जालो. टॅक्सी चुकीच्या वाटेन येता ती पळोवन टॅक्सीक वाटोवपाक लागून बसीच्या ड्रायव्हरान बस सायडीक व्हरून मोकली. कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, मात बसीचें बरेच लुकसाण जालें. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. साश्टेत पक्ष संघटनेचे बाबतीत काँग्रेसीची स्थिती बिकट. साश्टेत ब्लॉक समिती नेमपाक काँग्रेसीक सद्याक कुस्तार जाला. दिगंबर कामत आणि अलेक्स सिकेरा दोगांनी एका वर्सा पयलीं काँग्रेसीचो हात सोडलो आणि कमळ हातांत घेतलें. सद्याक साश्टे काँग्रेसीचो एकूच आमदार आसा, मात वर्सा उपरांतूय मडगांवची ब्लॉक कमिटी घडोवपाक काँग्रेसीक अजून जमिल्लें ना. दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाचे खासगीकरण जायत चल्लां हें आमी सांगत आयल्यात. कित्याक तर हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर आयिल्ल्या दुयेंतींक खासगी हॉस्पिटलांत धाडटात. ह्या आरोपा उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजितान ईमेल बरोवन दुयेंतींची नांवां कळीत करपाक सांगिल्ली. एका दुयेंतीक ह्या गजालीचो अणभव आयिल्ल्यान आमदार वेंझी ताका घेवन दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत गेलो आनी ताच्या वांगडा ह्या सगळ्याची म्हायती जाणून घेतली. बोन्साय झाडाचेर आधारीत राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांचे वामन वृक्ष कला हे पुस्तक बेगीनच उजवाडाक येवपाचें आसा. बोन्साय झाडाचो इतिहास, ताचो शोध आनी आयुर्वेदीक फायदे हांचे संशोधना विशीं राज्यपालान आपल्या पुस्तकांत बरयला. बोन्साय झाड तयार करप ही एका प्रकारची प्राचीन कला. देखून ह्या पुस्तकाक वामन वृक्ष कला अशें नांव दवरलां. 2 सप्तकां भितर वाचकांक ह्या पुस्तकाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो अशें राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें. गोंयांत इंडिया आघाडीचो फुडार चवथी उपरांत थारतलो. चवथ जाले उपरांत सगळे विरोधी पक्ष एकठांय येतले आनी लोकसभेची सिटां वांटपाचेर चर्चा करून निर्णय घेतले. गोंयांत सध्या वावर करपी राष्ट्रीय आनी प्रादेशीक पक्षां बरोबर चर्चा सुरू आसा अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. भाजपा आड झुजपा खातीर सगळे विरोधी पक्ष इंडिया आघाडी खाला आयल्यात. गोंयांतूय तशीच प्रचिती पळोवपाक मेळटा.
बायलांक राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकर गोंय सरकाराचेर फोण्ण मारला. राज्यात तीन बायलां आमदार आसतना एकल्याकूय मंत्रीपद ना म्हणून गिरीशान मुद्दो काढला. बायलांक राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान गोंय सरकाराचेर फोण्ण मारला. राज्यात तीन बायलां आमदार आसतना एकल्याकूय मंत्रीपद ना म्हणून गिरीशान मुद्दो काढला. पांच दिसांचे गणपती पावयले आनी गोंयच्या नुस्तें मार्केटांनी आयतारा सकाळीं लोकांची गर्दी पडली. मार्केटांत तरातरांचें नुस्तें, कांय कडेन नुस्तें म्हारग जाल्यार कांय कडेन सवाय. दिवचले आयोजित सुपर स्पेशालिटी मेडिकल कॅम्पाक समाधानकारक प्रतिसाद मेळ्ळो. सेवा पखवादा निमतान IMA विजन हॉस्पिटल आनी CHCच्या जोड पालवान भाजपाच्या वैजकी विभागा वतीन आयतारा ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. ह्या शिबिरांत ECG सयत रक्त, दोळे आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंतींची तपासणी केली. 150 परस चड जाणांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. खंयचीय कला आत्मसात करपाक धर्म आनी जातीचो भेद लागना. मनात दृढ इत्सा आनी आवड आसत जाल्यार सहजपणान कलेक आकार येता. अशाच एका क्रिस्तांव घुमट वादक म्हळ्यार मिल्टन फर्नांडीस मांद्रेचो संजय सातोस्कार गणपतीचे फेटे करपी फामाद. तो तांचो वेवसायूय करता. ताणें केल्ल्या गणपतीचे फेट्यांक गोंया सयत महाराष्ट्रांतूय मोठी मागणी आसा.
2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुके वेळार बायलां खातीर 33% आरक्षण लागू जातलें असो विश्वास राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायला. गोंय हे सुशिक्षीत राज्य आनी महिला सक्षम आसा तेन्ना वेंचणुके वेळार उमेदवार निवडटना प्रश्न निर्माण जावचो ना अशें मत तांणी उक्तायलां. जुने निवृत्ती वेतनूच कायम दवरचें हे मागणे खातीरची अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाची रॅली आयतारा गोंयांत पावली. 5 सप्टेंबरा सावन सुरू जाल्ली ही यात्रा आसाम, कन्याकुमारी, वाघा बॉर्डर, गुजरात अशी करीत मडगांवां पावली. 5 ऑक्टोबराक ती दिल्ली पावतली. केंद्र सरकारान लागू केल्ले नवे निवृत्ती वेतन फाटीं घेवन जुने निवृत्ती वेतनूच चालू दवरचें म्हणून तांची मुखेल मागणी. निवृत्त राजकारण्यांक लेगीत 7वें वेतन आयोगाचो लाव जाता जाल्यार आमकां तो कित्याक जावचो न्ही काय म्हणून अखिल भारतीय प्राथमीक शिक्षक संघाच्या हरी गोविंदान सांगलें. सत्तरी तालुका शेतकरी सेवा सहकारी सोसायटीची वर्सुकी आमसभा आयतारा बरीच तापली. फाटल्या सभेत घेतिल्ल्या थाराव अजून कित्याक चालीक लागूंक ना काय म्हणून सभासदांचो संचालक मंडळाक प्रश्न. कामगारांचो पगार, बोनस हे विशय सभेत गाजले. संस्थेच्या MDन सोसायटीच्या कारभारात लक्ष घालचें, संचालकाचे राजकारणात न्ही असोय सल्लो सभासदांनी ह्या वेळार दिलो. आशियाई खेळा सर्त 2023चा उक्तावण सुवाळो चीनाच्या हांगझो शारात शेनवाराक जालो. ह्या वेळार दादल्या हॉकी पंगडाचो कर्णधार हरमनप्रीत सिंग आनी बॉक्सर लोलिना बोर्गोहायन हांणी भारताचें प्रतिनिधित्व केलें. आशिया खेळा सर्तीत 655 भारतीय खेळगडे एकूण 39 खेळांत वांटो घेवपाक चीनात पावल्यात. आयताराक आशिया खेळा सर्तीत भारतान 3 रुपया आनी 2 कांश्या पदकां जोडलीं. बायलांच्या 10 मीटर रायफल शुटिंगेत पंगडान मेहुली घोष, रमिता आनी आशी चौकशी हांणी रुपया पदक जोडलें जाल्यार रमिता जिंदल हिणें कांस्य पदक जोडलें. रोविंगाच्या लायटवेट मेन्स डबल सर्तीत अर्जुन लाल जट आनी अरविंद सिंग हांकां रुपया पदक मेळ्ळें. आतां मेरेन भारतान 5 पदकां आपल्या नांवार करून गूण तक्त्यांत 3ऱ्या क्रमांकाचेर आसात.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि आभास प्रणाली वरवीं 11 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांचो शुभारंभ केलो। ह्यो रेल्वे गाडी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा, झारखंड आणि गुजरात राज्यांतल्यान वतल्यो। ह्यो वंदे भारत रेल्वे 180 किलोमीटर प्रति वर वेगान धावपाक सक्षम आसात। ह्या रेल्वेनी GPS आधारित प्रवासी माहिती प्रणाली, बायो व्हॅक्यूम टॉयलेट, स्वयंचलित दरवाजे, वायफाय आणि रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टमांचो आस्पाव आसा। मडगांव रिंग रोडावेल्या कार पेंटिंग दुकानाक शेनवारा सकाळी अचकीत उजो लागलो। ऑक्सिएसिटिलीन गॅसाची गळटी जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो दुबाव उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायलो। केंद्र सरकारान सुरू केल्ल्या स्वच्छता ही सेवा ह्या अभियानाक जो बरो प्रतिसाद मेळटा तो पळोवन खूब बरें दिसता। तशेंच सगळ्यांनी सण परबां खातीर खरेदी करतना वोकल फॉर लोकल हो मंत्र लक्षांत घेवन भारतीय उत्पादकांक चडांत प्रमाणात महत्व दिवचें अशें मन की बात कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हांणी बायलांक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या विधेयकांचें स्वागत केलां। हें म्हत्वाचें तशेंच ऐतिहासीक विधेयक अशें दाजी म्हणटा। बायलां खातीरचें आरक्षण खरेपणी 1990 जावपाक जाय आशिल्लें, पूण तें जालें ना। जनगणना तशेंच प्रभाग फेररचणूक जाले उपरांत आमकां 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीन 13 बायल आमदार वेंचून येतली अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। संसदेत बायल आरक्षण बील हाडून ते पास केल्ले खातीर आमदार मायकल लोबोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची तोखणाय केली।